मोगाळ 8व्या क्लासीच्या भुरग्यांनो खंडीत जावन ह्या वर्सा आमी भागी म्हणून हांवें सांगयेत आमच्या गोवळी बापाच्या मार्गदर्शनाखाल तशेंच मंगळज्योतीचो डिरेक्टर हांच्या मार्गदर्शनाखाल ह्या वर्सा ह्या संदिग्ध परिस्थितींत आमी ऑनलायन क्लासी क्रिस्ती शिक्षणाच्यो मांडून हाडूंक चिंतल्यात. खंडीत जावन हें एक वर्तें भागी येवजण म्हणून हांवें सांगयेत. देखून हें येवजण आमकां सोमेस्तांक मेळटा आसतना तुमकां सोमेस्तांक ह्या येवजणाचो बरो फायदो उठोवंक हांव आपोवणें दितां. आमकां कळीत आसा ह्या संदिग्ध परिस्थितींत आमी आसा. हरशींच्या परी आमकां एक आयतारा म्हणल्या बरी दोतोनीच्या क्लासीक वचून आमचें क्रिस्ती शिक्षण शिकोवंक आमकां कश्ट मारतात. देखून हें ऑनलायन क्रिस्ती शिक्षण आसा केलां आसता. ह्या क्रिस्ती शिक्षणाचो बरो फायदो उठोवंक तुमकां हांव आपोवणें दितां. ह्या वर्सा आमी 8वे क्लासीचीं भुरगीं तो आमचो रचनार म्हणलो टेक्स्ट बूक आमकां आसा आसतना अंतवासचे 10 लेसन्स आमी शिकतले. तो आमचो रचनार म्हळ्यार देव आमचो रचनार. देवान आमकां रचलां ताच्याच सारक्या आनी सुरूपायाचीं जावन आनी एका निर्दिश्ट उद्देशाखाल ताणें आमकां रचलां. देखून हो पाठपुस्तक आमी अध्ययन करता आसतना बऱ्या रितीन मिनत घालून शिकोवंक तुमकां हांव आपोवणें दितां आनी तुमकां ह्या क्रिस्ती शिक्षणाच्या क्लासीक हांव बरो येवकार मागतां. तर आयची क्लास ही आमी आराम करच्या पयलें सर तुमी खंयसर आसात थंयसरच उबे रावया. 1 मिनट भर मागणें म्हणून ही क्लास आमी आराम करया. मोगाळा जेजू, ह्या वर्सा परत आमकां क्रिस्ती शिक्षण शिकचें भाग तुवें आमकां ह्या ऑनलायन क्लासी मार्फत फावो केल्ल्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता. आयच्या दिसांत आमी आराम करचें तें क्रिस्ती शिक्षण बऱ्या रितीन आमी शिकोवन आमच्या जिवितांत तें रुतां करूंक आमकां तुजो आदार लाभय. मोरये आमचे माये, कळनासतना तुजी मजत आमच्या क्रिस्ती शिक्षणाचेर आसूं दी. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वतां आमेन. तर मोगाळ भुरग्यांनो परत तुमकां ह्या क्लासीक हांव बरो स्वागत मागतां. पवित्र बायबला विशयंत समजून येनातलो व्यक्ती खरो क्रिस्ताचो पाटलावदार म्हणून सांगूंक जायना. जर तर बायबला विशयंत म्हाका समजून येना तर हांवें कशें क्रिस्तांव म्हणून हेरांक प्रकट करचें. देखून आमच्या विद्यार्थींक पवित्र पुस्तकाची वळख दिवचे पासत ह्या क्रिस्ती शिक्षणाच्या क्लासींनी पवित्र बायबला विशयंत ह्या वर्सा आमकां 8व्या क्लासींत आमी सर्तीक जावन शिकतल्या. आमकां कळीत आसा 8व्या क्लासी पयलें आमी 9व्या सल्ल्याचेर आमी अध्ययन केल्लो आनी 8वे क्लासींत 10वी क्लासी पर्यंत आमी पोरनो सल्लो आमच्या क्रिस्ती शिक्षणाच्या क्लासींनी आमी अध्ययन करतल्या. तशें ह्या वर्सा 8व्या क्लासींत पोरनो सल्लो पयलो भाग आमी शिकतल्या. कित्या खातीर ह्या वर्सा आमी पवित्र बायबला विशयंत आमी शिकतल्या? 2 कारणां आसात. पयलें, पवित्र बायबलाचो मोग करूंक. आमी आमच्या आवय बापायचो मोग करता वा थोड्या वस्तूंचो थोड्या संगतींचो आमी मोग करता. पवित्र पुस्तकाचो आमी मोग करता गी आमकांच आमी भुरगीं विचारया. देखून पवित्र पुस्तकाचो मोग करूंक आयच्या ह्या क्लासींत आमी शिकया. आनी दुसरें प्रमुख जावन देवाच्या उतराचेर आमची जिणी आमी मांडून हाडूंक. आमी एका भुरग्यांनी आमची जिणी देवाच्या उतरार बऱ्या रितीन मांडून हाडूंक आसा. देखून ह्या कारणा खातीर ह्या वर्सा 8व्या क्लासींत आमी पवित्र बायबला विशयंत आमी अध्ययन करतल्या. तर पयलो पाठ तुमच्या सगळ्यां लागीं पाठपुस्तक आसात आसता. पयलो पाठ पवित्र बायबल देवाचें उतर. ह्या पाठाचेर थोडी समजोवणी आमी आपणावया. ह्या पाठाचो उद्देश कितें? पवित्र बायबलाक मान आनी गौरव दिवंक. आमकांच विचारया आमच्या घरांत पवित्र बायबल आसा गे? खंयसर तो आसा?
कसो ताका हांव मान दितां. सक्कट बुका भितर तोय बूक हांवें चेपून दवरला लागी, वा खंयसर म्हाका नाका थंयसर व्हरून हांवें घाला गी, वा बऱ्या रितीन एक बरो मान दिवन गौरव दिवन एका आलतरीच्या जाग्यार हांवें तो दवरला. देखून ह्या पाठाचो उद्देश पवित्र बायबलाक बरो मान दिवंक आनी गौरव दिवंक. पवित्र पुस्तक म्हणटना एका धर्माच्यांक पवित्र पुस्तक आसात. हिंदवांच्यांक भगवत गीता वा वेदा, सिखाच्यांक पळोवंक आमी गेल्यार ग्रंथ साहेब, वा मुस्लिमांच्यांक आमी पळोवन गेल्यार थंयसर तांकां कुरान म्हणलो पवित्र पुस्तक आसा. आमकां क्रिस्तांवांक येता आसतना पवित्र बायबल आमचो पवित्र पुस्तक. जे कितें आमी पाती येता ताची बुन्याद पवित्र बायबलाचेर आसा. कितें पूर आमी पाती येता, कितें पूर समजून आमकां मेळटा आत्मीक संगतींनी, ताची बुन्याद त्या पवित्र पुस्तकाचेर आसा. वो बायबल म्हणलो शब्द कसो आयलो? ह्या बायबल म्हणल्या शब्दाक ग्रेक भाशेंत बिब्लियोन म्हणलें नांव आसा. ग्रेक भाशेंत बायबल म्हळ्यार बिब्लियोन म्हणून अर्थ. बिब्लियोन म्हळ्यार पुस्तक वा ग्रंथ. तें लातीन भाशेंत येता आसतना बिब्लिया जाता, आनी इंग्लीश भाशेंत आमकां कळीत आसा बायबल म्हणून जाता. तर ग्रेक भाशेंत बिब्लियोन पुस्तक वा ग्रंथ, लातीन भाशेंत बिब्लिया जाता, आनी इंग्लिशाक येता आसतना तें बायबल म्हणलें नांव थंयसर येता. हें बायबल म्हणलें नांव दिल्लें कोणें? आमकां हर एकल्यांक नांवां दिल्यान, नांवांनी आमकां आपयतात. जर तर एका मनशाक वा एका वस्तूक आमी नांवां दिनात तर मस्त कश्ट आमकां भोगतात, मस्त त्रास आमकां भोगतात. त्या वस्तूक आमी कशें आयडेंटिटी करचें, कशें आयडेंटिफाय करचें, वा त्या मनशाक आमी कशें आपोवचें. एका मनशाक आमी नांवान आपयता आसतना ताका आमी गौरव दिता, ताचेर आमकां मोग आसा म्हणून कळटा. जावं पुरो एका वस्तूचें नांव वचून हांव अंगडी सांगता, तक्षणा तो अंगडीवाला म्हाका ती वस्त तो दिता. एक घडीभर आमी चिंत्या नांवां नातलें तर आज परिस्थिती कशी आसती. तशेंच बायबलाक बायबल म्हणलें नांव दिल्लें जुआंव क्रिसोस्टमान आमच्या पवित्र पुस्तकाक बायबल म्हणून नांव दिलें. उडास आमी दवरया भुरगीं. जुआंव क्रिसोस्टमान पवित्र पुस्तकाक बायबल म्हणून नांव दिलें. केदींच आमी हें विसरोंक नजो. आमच्या जिवितांत हर एक दीस आमी हें उडास दवरी जाय. पवित्र पुस्तकाच्यो मूळ भासो आसात. 3 मूळ भासो. पयली हेब्रेव, आरामाईक आनी ग्रेक. पवित्र पुस्तकाच्यो 3 मूळ भासो हेब्रेव, आरामाईक आनी ग्रेक. हें आमी उडासांत दवरी जाय. दुसऱ्या शतमानांत पवित्र पुस्तक लातीन भाशेंत तर्जुमो जाता, आनी हें पवित्र सभेचें अधिकृत भाशांतर म्हणून थंयसर आमकां कळीत जाता. आज पवित्र बायबल सगळ्या संवसारांत 636 भासांनी भाशांतर जाला, ट्रान्सलेट जाला. दुसरो खंयचोय बूक इतल्या भासांनी ट्रान्सलेट जाल्लो वा तर्जुमो जाल्लो ना. तशेंच नवो सल्लो म्हळ्यार ती 27 पुस्तकां मात्र नवो सल्लो 1442 1442 भासांनी भाशांतर वा ट्रान्सलेट जाला वा तर्जुमो जाला. देवादीन मोन्सेंजोर रैमंड मस्कारेनासान 4 सुवार्ता कोंकणीक भाशांतर केल्यो, आनी देवादीन मोन्सेंजोर सिल्वेस्टर मिनेजेसान नव्यान सुवार्तेचें कितें बाप रैमंड मस्कारेनासान केल्लें तेंच भाशांतर नव्यान मानादीक बाप देवादीन मोन्सेंजोर सिल्वेस्टर मिनेजेसांनी त्या भाशांतराचें नव्यान भाशांतर तें केलें थंयसर. आनी 4 सुवार्ता आमकां कळीत आसात. मातेवाची, मार्काची, लुकाची आनी जुआंवची 4 सुवार्ता 1958
1958 1958व्या वर्सा थंयसर त्यो परगट केल्यो. 1979 1979 इस्वेंत नवो सल्लो आतां कितें आमी यूज करता 27 पुस्तकां तो मनादीक बाब वितोर पिंत तांणी भाशांतर केलो. आनी अशें मनादीक बाब विलियम बर्बोसान पोरणो सल्लो भाशांतर केलो. क्रिस्त जयंती 2000 जुबलेवाच्या वर्सा आख्खे पवित्र बायबल पोरणो सल्लो आनी नवो सल्लो नोव्हेंबराच्या 26 तारीखेर नोव्हेंबर 26 तारीखेर तो परगटलो. इतलें आमी अध्ययन केलें आसता पाठबुकांतलें क्रिस्तांव जिनेचो अनुभव. आतां ह्या पयल्या पाठांत आशिल्लें देवाचें उतर आमी आयकुया. एब्रेवकारांक बरयल्लें पत्र 1 अध्याय 1 आनी 2 वळ. तर मोगाळ भुरग्यानो, परत तुमी खंयसर आसात थंयसर देवाचें उतर भक्तीन आयकोंक उबे रावा. आदी मगा परत्यान आनी साबार तरांनी प्रवाद्या मुखांत्र देव आमच्या पुर्वजां लागीं उलयलो. पूण ह्या शेवटीच्या काळार आपल्या पुता मारिपात तो आमचे लागीं उलयला. हाका ताणें सक्तांचो वारिस्तार नेमला. हाचेच मारिपात ताणें पयलें सगळी सृश्टी रचल्ली. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराचेर आमी थोडो नियाळ करूंक आमी फुडें वेता. तर आदी मगा देव मनशां लागीं प्रवाद्या मारिपांत उलयता आनी उपरांत शेवटीच्या काळार देव आपल्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिपांत आमचे लागीं उलयता. पवित्र बायबल वाचता आसतना देवूच आमचे लागीं उलयता. आमकां कळीत आसा पवित्र बायबल म्हळ्यार देवाचें उतर. देखून तें हांवें ओडोल सांगल्या बरी मानान आमी लेखी जाय, मोगान आमी तें लेखी जाय, भक्तीन आमी तें लेखी जाय, ताका गौरव आमी दिसय आनी वाचता आसतना तें बऱ्या रितीन आमी परगट करी जाय. न्यूजपेपर वाचल्या बरी देवाचें उतर आमी वाचचें न्ही. थंयसर कशें आसा तशें आमी वाचूंक जाय. कित्याक आमी थंयसर वाचचें तें देवाचें उतर, तें आमचें उतर न्हय. जर तर आमी थंयसर वाचता आसतना सूख करता तवळ तें देवाचें उतर जायना. आमी आमचें उतर घालून वाचल्या बरी जाता. देवाचें उतर आयकोंक आनी जियोंक मोरी आमकां प्रेरण. मोरयेन सगळ्यो संगती तिच्या काळजांत दवरल्यो आनी तिच्या काळजांत तिणें आटयल्यो आनी देवाच्या उतराक तिणें काल्तिमान घाली. कितेंच ती देवाच्या उतराक ती विरोध वसोंक ना. तिणें म्हणलीं उतरां, पळय हांव सर्वेस्पराची साकर्न तुज्या उतरां प्रमाणें म्हजे थंय जावं. लुकाचो 1 अध्याय 38 वळ. लूक चॅप्टर 1 वर्स 38. सांत जेरोम आमकां सांगता, कोण पवित्र पुस्तक नेना तो क्रिस्ताकच नेना. जर तर पवित्र पुस्तक म्हाका कळीत ना तर क्रिस्ताक हांव नेना, तर क्रिस्ताची म्हाका वळख ना. पवित्र बायबलांत हांवें येदोळस सांगिल्ल्या प्रमाणें देवाचें उतर थंयसर आसा. देखून पवित्र पुस्तकाक आमी मान आनी गौरव दिवंक जाय. तें हेर पुस्तकां बरी न्हय. जावं पुरो जायते हेर पुस्तक आमी वाचता, पूण पवित्र बायबल तसो न्हय. हेर पुस्तकांक आनी पवित्र बायबलाक जायतो व्यत्यास आसा आनी तो व्यत्यास हांवें वाचता आसतना म्हाका कळीत जायचय. हेर पुस्तक आमकां लौकीक जाणवाय दितात, पूण पवित्र पुस्तक आमकां देवाची जाणवाय दिता. आमकां लौकीक जाणवाय संवसाऱ्या संगती विशयेंत आमकां कळीत जायचय तोवळ आमी हेर पुस्तक वाचता, पूण देवाची कृत्या देवाची जाणवाय म्हाका कळीत जायचय तोवळ हांवें पवित्र पुस्तक वाचिचय. लोकांची
कृत्यां समजूंक आमी वार्तापत्रिको वाचता जावं पुरो आमच्या शेजारा वा आमच्या राष्ट्रांत वा आमच्या गांवांत वा सगळ्या संवसारार कितें पुरा घडटा जावं पुरो कोरोनाक पिडा कशी आयली खंयसर आयली कितल्यो केसी येतात कितलो लोक मरण पावता खंयची पुरा वखदां येतात तें सगळें आमकां वार्तापत्रिको वाचल्यार कळटा पूण देवाची कृत्यां आमी समजय तर आमी पवित्र पुस्तक म्हणजे पवित्र बायबल देवाचें उतर आमी वाचीचंय देखून आमच्या कुटुंबांनी पवित्र बायबल आसूंक जाय परत हांव सांगता आमच्या कुटुंबांनी पवित्र बायबल आसूंक जाय पवित्र बायबल म्हणटाना तो सगळो पोरनो सल्लो आनी नवो सल्लो आमच्या हर एकल्याच्या घरांनी आसा जाय आमच्या घरांनी आजकाल जायत्यो वस्तू आसात जावं पुरो व्हड व्हड मोलाच्यो वाहनां व्हेकल्सां आसात आमच्यो म्हणल्यो सबार वस्तू आसात भांगार आसा पूण आमच्या घरांत पवित्र पुस्तक आसा गे पोरनो सल्लो आनी नवो सल्लो व्हडलो तो पवित्र पुस्तक आसा गे ना तर एक आमच्या घरांत तो घेवया मानाच्या जाग्यार दवरया आनी देवाची आशिर्वादां आमच्या कुटुंबांत आमी अनुभव करया आनी दिसपडटें तो पवित्र पुस्तक आसल्यार पावना तो आमी उक्तें करीचय उक्तें करन तो वाचीचय जायते पोटी जावंक पुरो कॅम्पांनी भुरग्यां कडेन विचारल्या वेळार थोडे पोटी बेजाराय भोगता भुरगीं सतत सांगतात पवित्र पुस्तकांत कितें आसा गे म्हूण विचारल्यार देवाचें उतर म्हणच्या बदलाक उदकाचीं बिल्लां करंट बिल्लां आधार कार्ड ड्रायव्हिंग लायसन्स वोटर ID ह्यो पुरा वस्तू आसात म्हणटात पयलें ती सांगतात देवाचें उतर आसा उपरांत कालें उपरांत कितें म्हणटाना असल्या संगतीची ती मायेत आमकां दितात खंडी जावन तशें आसूंक नजो एका घरांत पवित्र पुस्तकांत पयशे आसले उक्ते करता आसतना आनी त्या घरच्या येसमान्या लागीं विचारल्या वेळार कित्याक त्या पवित्र पुस्तकांत पयशे म्हूण विचारता आसतना तो पापा असो तो सांगता पवित्र पुस्तकांत पयशे दवरल्यार कोणी ते सोरता म्हणली भिरांत ना पवित्र पुस्तक आमच्या घरांत कोणी उक्तो करिना थोड्यांच्या घरांनी गेल्यार पवित्र पुस्तक उक्तो सयत केल्लो ना प्लास्टीक सोमेताचें काडल्या बरें दिसना प्लास्टिकाचो मेतो आसता आनी थोड्यांच्या घरांनी पवित्र पुस्तक आमी पळयल्यार इतलो धुळींत थंयसर भरता की थोडे पोटी उक्ते करता आसतना शिंकोय थंयसर येतात एका कुटुंबांत वा एका घरांत पवित्र पुस्तकाक दिल्लो मान पळोवन आमी सांगयेत तें घराणें आत्मीक संगतींत कशें आसा त्या घरची परिस्थिती कशी आसा देखून पवित्र पुस्तकाक आमी बरो मान दिवया मोगान लेखया मानान लेखया पवित्र पुस्तक आमच्या जिणयेक दिवो जावंक पावता आनी अशें आमचें संवसारी पळयन सुगाम जाता आमकां कळीत आसा काळोखांत आमी खंयसर सांपडल्या तर आमकां मुखार वचोंक जायना मोबायलाचो टॉर्च आमी घालता वा इतर खंयचेय लायट आमी वापरता वा दिवो आमी वापरता पवित्र पुस्तक आमच्या जिणयेक दिवो केदाळा दिवो आमी थंयसर वापरता आमी फुडें समकोन वेता तशें पवित्र पुस्तक आमच्या जिणयेक दिवो आनी हो दिवो आमच्या जिवितांत आमकां फुडें वचोंक आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत सलीसायेन जियोंक आपोवणें दिता तर मोगाळ भुरग्यांनो जायत्यो संगती आज ह्या क्लासींनी आमी शिकल्या आसता बऱ्या रितीन आमच्या मतींत आमी दवरन त्या प्रमाणे आमचें क्रिस्ती जिवीत आपुरबायेचें जिवीत आमी जियोंक तुमकां हांव आपोवणें दिता आसतना सगळ क्रिस्ती भुरग्यांनी हेरां भुरग्यांक तुमी तुमच्या इस्कॉलांनी देख जावन जियेचय म्हणून तुमकां हांव आपोवणें दिता थंयसर आमकां चाटुवटिक्यो आसात टेक्स्ट बुकांत आनी थंयसर सवालां दिल्यांत 7 सवालां आनी ती तुमी हर एका भुरग्यांनी तुमच्या नोट्स बुकांत ती सवालां बरोवंकात ताका जापी तुमी बरोवंक आसात जापी बरोवंक खंडी जावन सुलाबायाचें सक्कट जापी हांवें क्लास करता आसतना सांगल्यात तुमच्या आवय बापाय तुमकां कुमोग करतीत नाजाल्यार तुमचीं टिचरां आसात क्रिस्ती शिक्षण शिकोवची ती तुमकां कुमोग करतीत तुमी हर एकल्यांनी
येवच्या आयतारा येता आसतना ती सवालां आनी त्या सवालांक जापी बरोवन तुमच्या नोट्स बुकार तुमी तुमच्या टिचेरीक दाखोवंक आसा. टिचेरीक तुमी दाखयत आसतना तुमकां ती 7 सवालां पैकी खंयची 2 वा 3 सवालां तुमकां विचारीत आनी त्या सवालांक तुमी जापी दिवंक आसा. पयलें सवाल, बायबल शब्दाचो अर्थ कितें? हांवें तुमकां सांगलां. दुसरें, आदी मगा देव आमच्या पुर्वजां लागीं कोणा मुखांत्र उलयलो. तिसरें सवाल, पवित्र बायबलाच्यो मूळ भासो खंयच्यो? 3 भासो हांवें सांगल्यो. चवथें, कोंकणी पवित्र बायबल खंयच्या वर्सा परगट केल्लो? 5वें सवाल, देवाचें उतर आमकां आयकोंक आनी जियोंक खंयची व्यक्ती वा कोण आमकां आदर्श? तें हांवें तुमकां सांगलें. पवित्र 6वें सवाल, पवित्र बायबलाच्या म्हत्वा विशयांत सांत जेरोम कितें सांगता? एक वाक्य हांवें सांगलें. आनी निमाणें, पवित्र बायबलाक आनी हेर पुस्तकाक व्यत्यास कितें? तें हांवें तुमकां सांगलें. दुसरें, बी थंयसर एक आसा, हें गीत शीक जेजू तुजीं उतरां. हें गीत आमकां एकल्यांक कळीत आसा. सोम्याक दिन वाचुया म्हणल्या बुकांत V10 सिरिजांत तें आसा. येवचे क्लास तुमी आराम करच्या पयलें हें गीत तुमी सांगाता थंयसर गायात. आनी थोड्यो संगती तुमकां थंयसर दिल्यात. सर्तीक जन्मवाय सोडूंक. पवित्र बायबल संवसारांत मुद्रीत जाल्लो प्रथम पुस्तक. संवसारांत मुद्रीत जाल्लो वा प्रिंट जाल्लो पयलो पुस्तक पवित्र बायबल 1445 1445 इस्वेंत तो थंयसर प्रिंट केल्लो. वर्साक सुमार 50 मिलियन पवित्र पुस्तकाच्यो प्रतियो विकून वेतात. दुसरे खंयच्याय पुस्तकाच्यो प्रतियो तितल्यो संवसारार विकून वचनात. केवळ पवित्र बायबलाच्यो मात्र वर्साक तितल्यो प्रतियो लगभग 50 मिलियन विकून वेतात. संवसारांतल्यो हायेस्ट. पवित्र बायबलाचो दोंगरा वयलो प्रसंग 9व्या सोल्ल्यांत गांधीजीच्या अहिंसा चळवळीक प्रेरण जाल्लो. महात्मा गांधीजीची आमकां वळख आसा. भारताक स्वातंत्र्य मेळ्ळां जे तर ताणें प्रमुख पात्र वहिसिलां अहिंसा म्हणल्या तत्वान तो ह्या भारत देशाक स्वतंत्र हाडूंक शकता. आनी बायबलांत प्रत्येक जावन 9व्या सोल्ल्यान मातेवाच्या वांजेलांत थंयसर दोंगरा वयलो प्रसंग ताणें वाचल्लो आनी ताचे तावन तो खाली इन्स्पायर जाल्लो म्हण हांवें सांगीत. तो चॅप्टर, तो दोंगरा वयलो प्रसंग ताच्या जिविताचेर प्रभाव घालूंक शकलो. पवित्र बायबलांत 1189 1189 1189 अध्याय वा चॅप्टर्स आसात. लगभग 31,173 31,173 ओळी थंयसर आसात. कितें आमी इंग्लिशान म्हणटा वर्सस. आतां पवित्र पुस्तकांतली लांब वळ खंयची आनी मोटवी वळ खंयची? तुमकां हांव सांगता ह्या क्लासीन ताची जबाब हांव दितां. तुमी एकल्यांनी चार्ट पेपरार तें बरें करून बरोवन तुमच्या टिचेरीक तुमी दाखोवंक जाय. ल्हानशीं चार्ट पेपरां अंगडींनी मेळटात. तें एक चार्ट पेपर काडून घेवन पवित्र पुस्तकांतली लांब वळ आनी पवित्र पुस्तकांतली मोटवी वळ तुमी बरी करून बरोवन स्केच पेनान बरी करून बरोवन नेक्स्ट क्लासीक येता आसतना तुमच्या टिचेरीक तुमी दाखोवंक जाय. पवित्र पुस्तकाचो लांब वळ वा पवित्र पुस्तकांतली लांब वळ एस्तेर चॅप्टर 8 वर्स 9 8वो अध्याय आनी 9वी वळ थंयसर वळ आसा ती तुमी बरी करून बरोवची. आनी मोटवी वळ जुवांचो 11वो अध्याय 35वी वळ जॉन चॅप्टर 11 वर्स 35. परत हांव सांगता ही दोनी वळी लांब वळ आनी मोटवी वळ पवित्र पुस्तकांतली बरी करून चार्ट पेपरार स्केच पेनान तुमी बरोवची आनी येवच्या क्लासीक येता आसतना तुमच्या टिचेरीक ती दाखोवची. आनी निमाणें आमच्या कातोलीक पवित्र बायबलांत 73 पुस्तकां आसात. 73 बुक्स
आमी म्हणटा 73 बुक्स आसात, 70 आनी 3 पुस्तकां थंयसर आसात आनी ह्या पुस्तका विशीं मुखल्या क्लासींनी आमी अध्ययन करतले. येदोळूच तुमकां हांवें सांगलें 7 सवालांक जापी बरोवंक आनी एका चार्ट पेपरार तुमी कितें बरयचें म्हूण सांगलें आसतना आनी थोड्यो संगती तुमी कितें करीचें म्हूण तुमकां हांव आपोवणें दितां. वैयक्तीक जावन नव्या सल्ल्याची प्रती तुमचे लागीं आसा जैस. एका पिरगजींत हांवें पळयल्लें, एका भुरग्याच्या कुमगाराक ताच्या आवय बापायन नवो सल्लो भुरग्याक इनाम जावन दिवचें. कितलें भोव अपुरबायेचें. देखून तुमकां हांव परत सांगतां, तुमकां भुरग्यां लागीं एकल्या लागीं नव्या सल्ल्याची, नवो सल्लो म्हणटाना आमकां कळीत आसा, नव्या सल्ल्याची एक प्रती एकल्या लागीं तुमच्या लागीं आसूंक जाय. त्या प्रतयेक तुमचेंच नांव दिया. जायतो दुडू आमी हेर संगतींक करसितां, जावंक पुरो युनिफॉर्माक, इस्कॉलाच्या फिसाक, टेक्स्ट बुकांक, नोट्स बुकाक तितले करसीत आसतना पवित्र पुस्तकाक आमी पयसो करसूंक कितेंच आमी फाटी मुखार चिंतचें नाका. पवित्र पुस्तक आमकां कळीत आसा, धार्मीक स्टॉलांनी आमकां थंयसर ते लाभतात. दुसरें काम, घरांत पवित्र पुस्तकाची प्रती तुमी मानान दवरूंक आसा. हांवें तुमकां सांगलें घरांत व्हडलो पुस्तक, व्हडलो पवित्र पुस्तक बायबल आसा जंय तो पवित्र पुस्तक तुमी मानान आनी गौरवान दवरूंक आसा. व्हडलो पवित्र पुस्तक तो तुमी खंयसर दवरतात, कसो दवरतात ताचो एक फोटो तुमी काडा आनी मुखल्या क्लासीक येता आसतना तुमच्या टिचरीक तुमी दाखया आनी एकामेकाक तुमी पळया. तवळ तुमकां कळटलें आमी घरांनी कितल्या मानान पवित्र पुस्तक दवरता म्हणून. तिसरें, दिसपरतें तेर्सा वेळार पवित्र पुस्तकांतलें वाचप आमी वाचीचंय. आमकां कळीत आसा त्या दिसाक पवित्र पुस्तकाचें वाचप आसा. आमकां मोबायलांनी मेळटा, वॉट्सॅपार मेळटा, कॅलेंडरान मेळटा. जेजूची सुवार्ता म्हणल्यार पुस्तकान थंयसर मेळटा आनी तें वाचप आमी वाचूंक आसा. वाचता आसतना आमी पवित्र पुस्तक वापरचो. जायते फावटी आमी चूक करता, बायबल डायरी आमी वापरता. बायबल डायरी आमी वापरची नाका, पवित्र पुस्तक आमी वापरया. बायबल डायरी देवाचें उतर जायना. बायबल डायरी आमकां नियाळ वाचूंक आनी त्या दिसाची वाचपाक कळीत जावंक मात्र आमकां आदार दितात. देखून पवित्र पुस्तक आमी दिसपरतें तेर्सा वेळार आमी वापरया आनी त्या पवित्र पुस्तकांतल्यान वाचपा आमी वाचया. पवित्र पुस्तकांतल्यान वाचतानाय त्या दिसाची वाचपा आमी वाचया. आनी निमाणें आनी भोव गरजेचें, वैयक्तीक रितीन पवित्र पुस्तकाचें वाचप आमी वाचया. आमी भुरगीं एकलीं आयच्या दिसांतल्यान एक दृढ निर्धार, दृढ निश्चय आमी करया. वैयक्तीक रितीन पवित्र पुस्तकाचें वाचप हांव वाचतां. दिसाक एक अध्याय. आमीच आमकां जाय जाल्लो वेळ आमी थारावया. जावं पुरो सकाळीं, दनपारां, रातीक कदाळ आमकां सुशेग आसा तोवळ आमी एक 10 मिनटां बरोबरी पवित्र पुस्तकाचें वाचप आमी वाचया. दिसपरतें हांव एक अध्याय सुखानासतना, कळनासतना हांव वाचतां आनी जायतीं बदलावान आमच्या जिवितांत जातलीं, जायतीं अद्भुतां, जायतीं असर्या आमच्या जिवितांत घडटलीं. तर तुमकां समेस्तांक भुरग्यांक भोव बऱ्या रितीन तुमी आयकल्ल्याक तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटां. देवाची आशिर्वादां तुमचेर मागतां आनी कितें तुमकां ह्या क्लासीनी हांवें सांगलां तें बऱ्या रितीन गंभीरायेन घेवन बऱ्या रितीन हें क्रिस्ती शिक्षण आपणावंक तुमकां हांव उलो दितां. देव बरें करूं.